आमी त्या शिंपल्यावरी जावपाक जाय. ते खातीर पयलीं आयकप, मागीर समजून घेवप, ताचेर चिंतन करप. ज्या गजालींनी चित्त थाऱ्यार उरना त्यो गजाली सोडून दिवप. भायले विश्व आनी भायल्या गजालींचे आकर्शण पुरायपणान पयस करप. अशें केलें जाल्यारूच आमी आमच्यात एकाग्रताय हाडूंक शकतले. म्हणजे स्वता भितर एकाग्रताय हाडपा खातीर खंयची म्हत्वाची गजाल आमी बरे तरेन आयकूंक जाय. फक्त आयकलें म्हूण जायना, ती बरे तरेन समजून घेवंक जाय. फुडें त्या गजालींचेर खोलायेन विचार करूंक जाय. विचार वा चिंतन करता आसतना आमचें मन भरकटूंक जायना. त्या शिंपल्या भशेन त्या एकाच गजालीचेर दडून दसून रावन तातूंत गुल्ल जावंक जाय. कांय जाण एखाद्रे नवे कल्पनेच्या मोगान पडटात, ताचे फाटल्यान धांवतात. ती सादारण पोरणी जातकच ती सोडून दुसरे एखाद्रे नवे कल्पनेच्या फाटल्यान धांवतात. अशें करीत राविल्ल्यान आपली शक्त आनी वेळ फुकट वता. म्हणून जो एकूच कल्पना घेवन ती तडीक वरमेरेन तिका दसून रावता, ताकाच जैताचो उजवाड मेळटा. हें थोडें तें थोडें अशें करीत जो भोंवता ताका कसलोच लाभ जायना. भुरग्यानो, हाचो सादो अर्थ म्हळ्यार तुमी एकाच वेळार एकूच सपन पुराय करूंक वावरात. एक हावेस पुराय केले बगर दुसरो हावेस मनात लेगीत हाडूं नाकात. जिणेंत ना त्या गजालींची खंत काडीत बसूं नाकात. पदरांत कांयच पडचें ना. एखाद्री कल्पना आपणायतकच तिकाच जिणेचो हावेस मानूंक जाय. तिचोच ध्यास धरूंक जाय. तिचेंच सपन पळोवंक जाय. आमचो मेंदू आनी आमचे कुडींतल्यान रक्ताची दरेक शीर ते कल्पनेन भरून वचूंक जाय. जैतिवंत जावपाचो होच मार्ग आसा. व्हडले व्हडले मनीस हेच तरेन निर्माण जाता. म्हणजेच एकच कल्पना आपणावन तिका आपल्या जिणेचो हावेस मानून ती पुराय जाय मेरेन आपणालें मन तन घालून ती पुराय करूंक वावरूंक जाय. आमच्या दरेका रक्ताच्या थेंब्यान आमी घेता त्या स्वासान तीच कल्पना रिगूंक जाय. अशें केल्यारच मनीस नामनेक पावता. आपलें मोलादीक ध्येय साध्य करपाचें आसा जाल्यार आपूण आपले भितरच रिगून चिंतनशील जावंक जाय. विचारांच्या आधारान हावेसाचे खोलाये मेरेन वचूंक जाय. आपलें मन कसलेच गजालीक बळी पडून चंचल जावंक दिवंक जायना. त्या एकाच कल्पनेन रिगून ताचेच विशीं चिंतीत रावंक जाय. हेर दुसऱ्या गजालींचो प्रभाव आमचेर पडूंक दिवंक जायना. खंयचोय विचार परत परत मनात येवन आमकां त्रास जाता जाल्यार तो विचार आमी मनात न हाडपाचो यत्न करूंक जाय. तो विचार सोडून दिवंक जाय.
स्वताचेर विश्वास दवरून आमी धिटायेन ध्येय साध्य करपाच्या मार्गार चलत रावंक जाय. ताकाच लागून स्वामी विवेकानंद म्हणटात, ज्या विचारांनी आमचें मन थीर उरना तांची संगतूच करप ना. खंयच्याय फळाची अपेक्षा धरिनासतना सामकी घटसाणेन साधना करूंक जाय. आमी जर आमचेर विश्वास दवरलो, मन घट केलें, येवपी दरेक संकट आनी दुख्खाच्या मार्गावेल्यान आमी धिटायेन चलत रावले जाल्यार आमचें ध्येय साकार जावंक कळाव लागचो ना. आलायती म्हायती. 4 जुलय हो दीस विवेकानंद यादिस्तीक दीस म्हूण मनयतात. कन्याकुमारी हांगासर स्वामी विवेकानंदांचें भव्य स्मारक आसा. थंय अरबी समुद्र, बंगालचो उपसागर आनी हिंद महासागर हांचो त्रिवेणी संगम जाता. आनीक एक खास म्हायती. स्वामी विवेकानंद हांचो हो पुतळो गोंयच्या काणकोण म्हालांत आशिल्ल्या जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या परिसरांत आसा. ही शिल्पकृती नवोदय विद्यालयाचे कला शिक्षक श्री N.A. पाटील हांणी विद्यार्थ्यांचो आदार घेवन तयार केली.